काँग्रेसीचो आदलो आमदार विक्टर गोन्साल्वीस आनी सांताक्रूजचो आदलो झेडपी सुरेश पालकार दोगांनी आपात उडी मारली. बाबुशा आड एकूय उतर काडपाक विक्टरान न्हयकार दिलो. वेंचणुकेंत उबो रावतलो अशें विचारल्यार पक्षान सांगल्यार वेंचणूक लढयतलो अशें तो उलयलो. बीजेपी सरकार गोंयचें हित पळयना म्हणून वाल्मिकी नायकान बीजेपीचेर बरोच फोग काडलो. जेन्ना हांव MLA जालो आनी उपरांत हांव 2 इलेक्शनां काँग्रेसीचो कॅन्डिडेटाचो इलेक्शन एजंट म्हणून काम केलें. विक्टोरिया फेर्नांडीसाक हांवें इलेक्शन एजंट म्हणून आसलो तेन्ना ती जिखली आनी बाबूश मुनसोराद काँग्रेस कॅन्डिडेट म्हणून हांव इलेक्शन एजंट आलो तोय जिखलो. सी there is no comments as far as their performance is concerned. I was associated with him. Whatever is public issues are public and whatever personal issues are personal, and people know what type of person who he is and what is the credibility of each individual. That is people to decide. I am not a judge to judge anyone, please. वाल्मिकी नायक म्हणटा गोंयांत बीजेपीन गोंयकारां खातीर कांयच केलें ना. पार्किंग प्लाझा प्रोजेक्ट कोणा खातीर हे रक्षा मंत्र्यान सांगचें. वाल्मिकी उलयलो. डिफेन्स मिनिस्टर श्री पर्रीकरान सगळ्या गोंयकारांक सांगलां की आमकां स्मॉल इंडियन स्टेट्साच्या ग्रुपान फर्स्ट प्लेस मेळ्ळा म्हणून. गोंयकारांक पूण खरें खबर आसा, पयरूच भारतीय जनता पार्टीच्याच युनियन कॉमर्स मिनिस्टर डॉक्टर सीतारामनान वर्ल्ड बँकाचो रिपोर्ट रिलीज केल्लो. तातूंत गोंयांक 2 जागे फाटीं काडिल्ले आसा इन ईज ऑफ डुईंग बिजनेस. आज खंयचेच इंडस्ट्री गोंयांत येवपाक तयार ना. इतलें करप्शन चल्लां आनी इतलें ब्युरोक्रेसी चल्लां की देर इज नो प्रेडिक्टेबिलिटी इन बिजनेस. 45 कोटीचो एक मल्टी लेवल पार्किंग स्ट्रक्चर उगडलो तांणी इतले डिले करून. तुमी ह्या पार्किंग स्ट्रक्चरान आज गेले जाल्यार 4-5 गाडयो मेळटल्यो तुमकां. कोणाक बांदला हो पार्किंग लॉट. आनी आज तर 7 तारखेपर्यंत डिफेन्स मिनिस्टरान सांगला की फ्री पार्किंग. हे लोकांक पार्किंग करपाक चार्ज करूंक चालू करता तेन्ना कितल्यो गाडयो वतल्यो थंय. सो हे 45 कोटी लोकांचे वापरून कोणा खातीर बांदलो हो पार्किंग लॉट हे डिफेन्स मिनिस्टरान सांगचें. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी निलेश परवार. नावेलीचो झेडपी एडविन कार्दोज उर्फ सिप्रून नावेलकारां खातीर कार्दोज वेलफेअर ट्रस्टांतल्यान हॉर्स व्हॅन आनी 2 मोबायल मोर्ग दिले. एडविन गोवा फॉरवर्डाच्या वतीन नावेली विधानसभा वेंचणूक लढयतलो. गोंयकारांचे हित राखपाक केजरीवाल वा मोदी नाका, गोंयकारपण राखपाक गोंयकारूच जाय. ताकाच लागून गोवा फॉरवर्डाक जिखून दिवचे म्हणून विजय सरदेसाय उलयलो. आता आमकां एक रिजनल पार्टी हे आमच्या गोंयांत आमकां जाय. तुमी तर वचत बिहारात तर वचत तांची एक रिजनल पार्टी ताणें हाडल्यात. कित्याक तांच्या गांवांत जे कितें जावपाक जाय ती पार्टी तांची फायनल करता. तामिळनाडू तरी तुमी वचत जयललिताची येयल्या. केरळा गेल्यार तांची रिजनल पार्टी येयल्या. ही पार्टी आमची गोंयांत आमी सगळ्यांनी एकठांय जावन तुमचे तर उपकार मागता, गोंयच्या लोकांचा उपकार मागता. हे पार्टी आमी एक रिजनल पार्टीक आमी एक हाडून चान्स दिवन चोवपाक जावो. इंडिपेंडंट उमेदवार डिपेंडंट जाल्यात. गोंयचे हित पळोवपाक गोवा फॉरवर्ड समर्थ आसा. त्या खातीर केजरीवाल वा मोदीची गरज ना म्हूण आमदार विजय उलयलो. आणि ड्रेजिंग जाय म्हणून सांगपी हे तुमचे दोनूय इंडिपेंडंट आमदार. म्हाका नज दिसता हे इंडिपेंडंट कशें म्हणटात गोंयांतल्या हे डिपेंडंट जाल्ले आहा. हे भ्रष्ट बीजेपी सरकाराचे, हे करप्ट बीजेपी सरकाराचे हे डिपेंडंट जाल्या म्हणून लोकांक नाका ते जाय म्हणून हे उलोवंक लागिल्ले आहा. आमकां तुमी एक चान्स दिवचे. आमी बदल हाडूंक शकता बरी आनी आमी पुर्तुगेज पासपोर्ट काडूना. आमी हांगाच आहा. केजरीवाल म्हणटा येतलो भाशण दितलो वतलो. फाल्यां केजरीवालान चॅट केल्यार तुमी ताका सोदूंक वतली मेळटलो तो. नरेंद्र मोदी जाल्यार सोडूच. ताणें सगळे जनतेक सांगलें की 15 लाख तुमच्या अकाउंटात येतले म्हणून. डायरेक्ट येतले म्हणून. तो सारको डायरेक्ट वोटींग म्हणटकच गोंयकारपण राखपाक फकत गोंयकारांनूच करूंक जाय. आमकां भायली वखदां नाका. वखद आमचेच कडेन आहा आनी वखद आमीच आसूंक जाय. प्रुडंटा खातीर सावयो डायस. घेवया एक ब्रेक.